ते 3 दिने प्रोजेक्ट्स जे येता जे हांवें सांगला लोकां तरी सारकी समजणी आसल्यार लोक कोणूच ओपोज करपाना। कोल जेन्ना लोकांक कळटा कोला आनी हे प्रोजेक्टा लिंक करता चड करून ब्रॉड गेजींग जेन्ना कांय संबंध ना म्हूण लोक कन्विन्स जाता तेन्ना कांय ओपोजिशन आसपाना। नॅचरल पोर्ट मार्मोगांव पोर्ट ट्रस्ट जेन्ना आसा तो फूल युटिलायजेशन जावपा जाय। फूल युटिलायजेशन म्हळ्यार कितें कार्गो टू द हिंटरलँड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जावपा जाय। दॅट वील जनरेट एम्प्लॉयमेंट दॅट वील जनरेट इकनॉमीक एक्टिविटी हें जावपाकूच जाय न्हू। नाल्यार आमचे सगळे गोंयचे भुरगे भायर वयता की गोंयान कांयच एम्प्लॉयमेंट ना कसलीच संदी ना म्हूण। सो हें जावपाकूच जाय। आतां कोल आमचे माननीय मुखेलमंत्र्यान सांगला 50% आहा ते सुद्दां आपण रिड्यूस करतलो म्हूण। सो कोल हब जावपाचो शक्यच ना आनी कोल हब जावपाचो तसो खंयचे डायरेक्शन आमी वचना। सो भीती कित्याची पावर तरी आमकां जाय म्हणून ते तमार ते टावर लायन्स आमकां जाय हांव म्हणटा। कित्याक एवरी डे द नीड फॉर पावर इज इन्क्रीजिंग। पावर इज इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। गोवा इज द हायेस्ट इन इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ इन वेरियस वेज। जेन्ना आमी उंचे स्थानार आहा 5 वरां पावर ना 4 वरां डेली पावर ना पावर लोड स्टॅगरिंग करता हे आमी मान्य करतले करपाना न्हू। जेन्ना आमी हे मान्य करपाना त्यो लायन आमकां जाय। बेश्टे कित्याचेरूय आमी ओपोज केले म्हूण जावपाना हें आमच्या गोंयकारांक समजपा जाय। हायवे आज तुमी पळयला अटल सेतू ब्रिज पयले नाका म्हणटाले आज कितले लोक प्रवास करता। तिनूय ब्रिजाचे हेवी ट्रॅफिक आहा खंयच्या वेळार तूं पळय म्हणजे ब्रिज येयले आनी रोड तरी ब्रॉड ना हायवे तरी सारकी ना जाल्यार कशे लोक प्रवास करतले। टुडे इट इज ऑल प्रोग्रेस। आमी फाटीं वचपाक शकना। पोल्युशन जाता म्हूण गाडी यूज करता ती बंद कर आनी तूं बैलगाड्यान वचना घोड्याचेर वच म्हूण हें जायना। आमी ही स्थिती कशी येवपाकूच शकना। सो वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड टेक एंटी पोल्युशन मेजर्स गरज आहा जाल्यार आनी पोल्युशन जे दिल्ली सारकें पोल्युशन जाता आमकां लोक हिंगा गोंयान शिकोवपाची प्रयत्न करता। गोंयान पोल्युशन तेणी पयलें कंट्रोल करचें आनी मागीर गोंयचें कितें दुसरे भाशेन पोल्युशन जाता जाल्यार आमकां तेणी एक्सप्लेनेशन दिवचें। गोंयान दिल्ली इतलें पोल्युशन आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट जेन्ना कामां करता हेच लोक क्रेडीट घेता। तुमी पळयला जेन्ना पॅन्डेमीक जालें गव्हर्मेंट तळमळटालो दिल्ली असो सारको हालतालो जेन्ना अमित शाह आमचे युनियन होम मिनिस्टरान काळजी घेतली ओवरनायट तेणे हजारांनी बेड्स घालून ते कमी केले कमी प्रमाणान केले आनी सरकार आहा कसो दाखयलो। मागीर कितें दुसरेच लोक भोंवता क्रेडीट घेवपाक आनी ते गोंयान दाखोवपाक सोदता आमी दिल्ली बरें चलयता म्हूण। चलयता युनियन होम मिनिस्ट्री अमित शाह भाई तेणे पॅन्डेमीक टायमार दाखयलें सेंट्रल गव्हर्मेंट नासतना कांयच कोण करपाक शकना।